सुरवातीचे गायन गाऊया. देवा मुखार उबो रावच्याक A10 पान 5 A10 पेज 5. देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोडल्या फावो कोना. फावो नासतना फुक्या मोगाक देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुक्या मोगाक देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उदक कानार पडोन जाल्या जिवो कोणूच उरना. ताच्या आमकां जिवीत करच्याक आयज देव आमचो उलयतलो. ताच्या आमकां जिवीत करच्याक आयज देव आमचो उलयतलो. मिसाचे सुरवातेक कोडीत कोत्तान जेन्ना आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर आसात पयले 2 बांक हे वाटेन तांकां सोडचे. उपरांत 3 आसो 2 आसो ते तुमी लोकांनी पडचे. जायते पाट अशें जाता आखी गो चिकार बता युकरिस्टीक मिनिस्टर खंय बसतलीं बट तयार जावन येयल्यांत न्हू. मातशें मोतीन दवरचें आनी तांकां दिवचें. सो आयज जालां तें जावं फुडल्या आयताराक तावन आनी वो फाल्यां तावन पयले बांक तांकां सोडचे. कित्याक जायत जाण आसताय जायत पण मागीर कोदेल सोदून धांवताय आनी कोदेलांक घालून घालून सारकें मागीर आल्तराको तें कोता. मातशें हें मोतीन दवरचें आनी मिसाचे बेटेन वांटो घेवचो. आयज ही मिसाची भेट हांव समर्पितांक घेवन इंतेसावन गिब्सन वाज थँक्सगिवींग इंटेन्शन दिनवासनेचें संकल्प ताचे पासत मागुया. आयज वाडदीस मनयता क्लिफ रॉड्रिगीस. ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरया. ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आपलो वाडदीस कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. आयज काजाराचें ओरोस पाळटात पेद्रू आनी ऑल्गा रॉड्रिगीस, सुकुरू आनी आल्दा रॉड्रिगीस, आग्नेलो आनी क्रेसिडा कुतिनो. ह्या तिनूय जोडयांचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. तेच परी आयज 9 फेब्रुवारीची 9 फेब्रुवारी सायबीडमायन तालिगांवच्या गांवांत ह्या कुटुंबांत भेट कोत्ता. व्हडलें बाट 2 नॉर्मन फेर्नांदीस, मुलातीन डॉरा फेर्नांदीस. देवान सायबीडमाचे मजतीन तांचे शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागुया. तेच परी हांव येवकार दितां पादविगार हाचे वतीन फादर डॉमनीक, डिकन शेल्डन, म्हजे वतीन तुमच्या सगल्यांच्या नांवान आमचो डिकन ड्युबन आजावेदो, तो नुवे विन्सेंशन फादर्स तांचो रेतिराचो केंद्र आहा, रिट्रीट सेंटर आहा थंय आसा. आमी पोटा फादर्स म्हणटा. तातूंतलो लॅटीन रायटांतलो तो डिकन. ताचें ऑर्डिनेशन जातलो आजून दीस थारावंक ना, तुमकां गपतलें. आनी हांवें म्हणलें यो 8च्या मिसाक ताकी तो लोकांक मेळो. आतां रिट्रीट दितात ते ताका ताच्या वडिलांनी सांगलां सॅटर्डे संडे तूं तुज्या गांवचे फिरगोचेंत वच, कित्याक लोकां बराबर तुका अनुभव जायो, पास्टरल मिनिस्ट्री करूंक तुका शिकूंक जाय. डायकनेट इज अ पिरियड ऑफ लर्निंग अँड प्रेइंग ऑल्सो. ताचे पासत मागुया. फाल्यां तो पाद्री जातोच तो तुमकां रेतीर दितलो. आनी जायते जाण कडेन हांगाची वयतलीं न्हू वेतात जायतीं. मागुया ताचे पासत ताका येवकार आनी हें मीस ताचे पासत मागून आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. दर वर्सा फेब्रुवारीचे 11 लोड्डीस सायबिणीचे पोरबे सोमोयार पवित्र सभा विश्व पिडेवंताचो दीस समोर ओंपता. आमच्या 2 प्रांतांत आयज आमी हो दीस भलायके प्रेस्तायेचो दीस कसो मनयता. बागयोन जुआंव पावलो दुसरो पाप साहेब आसतना
1992 वर्सा पिडेवंतां खातीर हो दीस ताणें पवित्र सभेन स्थापलोलो. बागयोन जुआंव पावलो दुसऱ्याक 1991 ह्या वर्साक पार्किन्सन ही पिडा ताका जाली. ह्या वरवीं पिडेवंतांची परिस्थिती आनी पिडेवंतांची सेवा तो ओदिकूच वळखूंक पावलो. उस्तोवीक वर्साक पाप साहेब फ्रांसिसाचो संदेश मनान धरून वचात पिडेस्तांक बोरवाशांचे संदेशकार जायात हो आयचो विशय काडला. तर ह्या मिसाचे भेटेन सगल्या पिडेवंतां खातीर मागतना पिडेवंतांचे कोश्ट उणें करूंक वावुरतेल्या पासत मागुया. आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोरपत वेता देवाक आनी तुमकां भाव भणिलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरे सगल्या दिदुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Somia kakuto, somia kakuto, somia kakuto. Prisa kakuto, prisa kakuto, prisa kakuto. Somia kakuto, somia kakuto, somia kakuto. Moima deva kusorgi, moima deva kusorgi, moima deva anishanti. Isha Sansari Moima Deva Tu Sorgi Moima Deva Sarvespora Deva Sorgi Charaya Moima Deva Tu Sorgi Moima Deva Sorpodvita Deva Baba Deva Baba Moima Deva Amituga Namaskar Korda Amiduga Dimasta Tuchator Voimava Hasor Amiduga Bakata Somia Jesus Prisa Prisa Babacha Eglia Somia Deva Deva
तातूंत या. बापा तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियास राजाच्या मोर्ना वर्सा एका ऊंच सिंहासनार बसलोलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलोल्यांनी पवीत जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफीन. हांकां जोण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. ते एकामेकाक आड्डून म्हणटाले, पवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पूर, सगलो संवसार बोल्ला ताच्या वैभवान. अशें आड्डोतोल्याच्या आवाजान बुनयाद हाल्ली आनी देव मंदीर धुंवरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोळडिऱ्या बेसार हांव आसा, खोटा म्हजें, कारण हांव एक मेड्या ओटाचो मनीस आनी मेड्या ओटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोलबाराच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीन वेदीवेलो चिमटेन उज्याचो एक कोडसो आपल्या हातांत घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओठांक लायलो आनी म्हळें, आतां पळय, हो तुज्या ओठांक लायला. तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें खोटेपण भोगशिलें. आनी सर्वेस्पराचो ताडो हांवें आयकलो. तो म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? कोणाक आमचो संदेशकार जायत? हांवें परतीपाड केलो, हो पळय, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचें उतर. देवाचे ओडुका. ह्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता हांव सर्वेस्वरा. हे स्तोत्र आमी गावुया. अनेक पावटी गावुया. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवीत मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वासी. सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाकाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा. संवसारांतले सगले राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां व्हरून म्हणटले, खरीच व्हरती सर्वेस्पराची मोहिमा. जबाब. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन
तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांवें तुमकां पोरगोट केला. तुमी मांडून घेतला आनी तीर भावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें पोरगोट केलां तशें तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें. नाजाल्यार तुमचो भावाद निर्फोल. बरें तर पयले सुवातेर जी हांवें शिकवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमचे पातकां पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनो जिवंत जालो आनी केफासाक आनी उपरांत बाराक तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक पायशी व्हरून ओदीक भावा भयणींक दिश्टी पडलो. हातलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात, थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दोन दुतांक. सोर शेटी म्हाकाय दीस भरचे आदीं जल्मल्याक दिश्टी पडलो. तर दोन दुतां मोदें हांव निमाणो. देवाचे पवित्र सोबेक हांवें दुमालो दिलो देखून म्हाका दोन दूत म्हणूंक फावना. तोरी देवाचे कृपेन हांव दोन दूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फोल जावंक ना. पूण परतेच जाल्यार दुसऱ्या सगल्या वण हांवें ओदीक वावर केल्या म्हज्या ओस्तोग्यांनी न्हय, पूण म्हजे सवे आसा ते देवाचे कृपेन. एकाच उतरान ते पोरगोट करता तेच हांव पोरगोट करता आनी तेंच तुमी सोत मानला. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B11 पान 19 पान 28 आमी दुसरो श्लोक गावचो. B11 पेज 28. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. पुस्तकांतल्या पाना देवा उतर तुजे मेळे गालेलो जिवू मोचो रोखड्या रोखडो मरून आयलो. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचतालो आनी तो गेनेसरेत तळ्याचे तोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 होडी देखली. कारवी देवन रांपणी धुताले. तांतली एक होडें शिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी होड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें शिमावांक सांगलें,
खोल उदकान होडे भायर मार आनी मासली धरून तुमची रांपणी उडोयात. ताका जाप दिवन शिमोवान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुजे उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की रांपोण पिंजताशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनूय ओडी भरली. ते पळयना फुडें शिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयान पडून म्हणलें, म्हजे सोरशिलो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलेले तितले पडलेली मासली पळोवन सारके तोटकारे. तेच पोरी शिमावाचे भागीदार आसलेले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव आनी जेजून शिमावांक म्हणलें, भियो नाका, ह्या फुडें तूं मनशाक धरतलो. आनी होडी तोडीक काडून सोगले सांडून ते ताचे पाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Magani tuka Krista. प्रितीच्या भावनो भाग्योन पेद्रू उद्गारता, म्हजे सल्लो पयस सर सोम्या, पेल्यान सर सोम्या, कित्याक हांव पातकी. भाग्योन पेद्रूची उतरां, म्हजे सल्लो पयस सर, गो अवे फ्रॉम मी, ओ लॉर्ड, फॉर आय एम अ सिनर. आज जेजू आमचे मुखार येयल्लो जाल्यार, देव आमचे मुखार येयल्लो जाल्यार म्हजो आनी तुजो रेस्पॉन्स कितें जालो? वॉट वूड बी अ एक्सक्लमेशन लुकींग दॅट लॉर्ड has come before us, is standing before us. जायतीं जाणां, जायतीं त्या सगळीं जाणां तितून हांवूय हा म्हणपाचें, यो 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 म्हजे सायडीन राव, यो 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 फोट काडया फेसबुकार घालूं, वॉट्सॅपाचे स्टेटस घालूं, सगळ्या दाखोव, चोय 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 जेजू मुज बरो आहा. तुम सोगली म्हाका पातकी म्हणटाय न्हू, तुम सोगली म्हाका क्रिमीदोर म्हणटाय न्हू, चोय जेजू मुज बरो येयला, आतां कितें कोताय तें कोराय. तुम सगळ्यान म्हाका पातकी म्हूण सोडा, सो जेजून सोडना. पूण हांव भाग्योन पेद्रूक वालो दिता. आमी एकूगे नाचताय पेद्रू नेगार गेलो. पूण हीं उतरां जायत्यो अश्यो घडणी मेळटाय शुभवर्तमानांत. पेल्यान सर सोम्या, हांव पातकी, हांव म्हणपा हांव पातकी. कोण सांगता पातकी जाल्यार जेजू कितें आयले म्हजे बरें को? हीं आमगे धोरण जातलें. कितें आयलें तें आतां हांव 3 वस्त तुमच्या मुखार मांडिता. पयले सुवातेर आयज आमी क्रिस्तांवांत कॅथलीक थियोलॉजी जियेनात, आमी अनोको केसोली होमोलॉजी जियोतात. वॉट इज होमोलॉजी? होमोलॉजी म्हळ्यार थियोलॉजी म्हळ्यार देवाचें शास्त्र. आयज मनशाचें शास्त्र. आयज आमगे धर्म देवागे शास्त्र उरना, मनशाचें शास्त्र ना. फकत मनशाची वाखाणणी, मनशाची किर्ती, मनशा महिमा दिवपा. मनीस ताका लागून धर्म नाका आमकां. आयज आमगे सरमां पळयात, फकत मनशा कितें बोगोता, मनशा कितें दिसता, मनशा. पूण देवा कितें बोगोता? देवाक कितें जायें आनी देवाक कितें, देवागे खुश कितें तें सारकें उणें. पूण मनशा मनीस आहा इन रिलेशन टू गॉड. पयलीं देव आनी मागीर उपरांत मनीस. पूण आमी देवा काण सायडीन उडयला. कित्याक आमी मनीस इम्पॉर्टंट जाला. आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट. होच तो फास्ट. दीस इज द ट्रॅप ऑफ द सेटन. हो फास्ट सैतानाचो. सैतान जाणा देवा तरी तेगे जाग्या वयर काडलो आनी आपूण रावलो, कोण येवपानाय. म्हूण मनशाकू घाल. मनीस हॅपी जातलो, आवय देवा जाग्यार हांव येयलो. आनी मनशाक मागीर कतपुतली कशें पापट कसो नाचोवपा जाता. दीस इज वॉट इज हॅपनिंग टुडे इन द नेम ऑफ रिलीजन, स्पेशली इन कॅथलीक रिलीजन. आज देवा काण मनशा दिसता हांव इम्पॉर्टंट. होमोलॉजी रायज चलयता आमगेलें प्रितीच्या बाबळीनो. तेका लागून चिंतात हांव कितें कोत्ता, देवागे खुश कोत्ता ओ म्हाका प्रमोट कोत्ता. सेल्फ ग्रँडियोजमेंट म्हणटाय मुगे सारकें वर्तेपण चलता. जायत पाट अशेंच घडटा आमच्या धर्मांत. आमकां थियोलॉजी नाका, कित्याक ती देवा बाबतीं उलयता. देवा सारको आमकां मान कोण शामाला, मनीस व्हरतो जाला आमकां.
इजायास प्रौद्या मानून घेतले हांव येदवळ देवा पळयलें हांवें म्हाका मरण फावो कित्याक हांव सारको पातकी दोन देव तेका साप कोता आनी म्हणटा मुजे पदवेन तूं म्हजे मुखार उबो आहा आयज अशेंच घडटा आनी ह्या पासत देव आम कोणशा माल देखून मनशाक दिसता दुसरी वस्त म्हणटा ती मनशाक दिसता हांव कितें कोत्तें सारकें हांव कितें कोत्तें सारकें म्हाका कोणें सांगूंक जायना हांव इगोर्जेन सांगूंक जायना म्हाका पाद्रीन सांगूंक जायना आनी साक्षात देवान इवन गॉड हिमसेल्फ कॅनॉट टेल मी दॅट आय एम रॉंग वॉट आय एम डुईंग इज कंप्लिटली करेक्ट हांव पातोक लोत करूं हांव कोत्तें सारकें टुडे देर इज जस्टिफिकेशन ऑफ सिन ताका लागून हांव सगळें उजार कोता हांव सोशियोलॉजी उजार कोता सायकोलॉजी उजार कोता जिओलॉजी उजार कोता जिओग्राफीच्या सगळें उजार कोता ह्यो सगळ्यो स्टडीज आनी रिसर्च चलो ती उजार कोता टू जस्टिफाय वॉट आय एम डुईंग वॉट मॅन इज डुईंग and so much so today we want to use theology also to justify our sin. Theology was given to give us a knowledge of God so that we come closer to God. देव शास्त्र दिल्ले आमकां देवाची ओळख दिवन आमकां देवा बरे बोगले हाडूंक पूण ना आम आयज देव शास्त्र उजार कोताय आमचें पातोक सारकें म्हूण दाखोवंक तिरावंक सारकें थावे करूंक प्रितीच्या बाबडीनो आयज आमी म्हणटा एवोल्युशन ऑफ थियोलॉजी देर इज नथिंग कॉल्ड एज एवोल्युशन ऑफ थियोलॉजी देर इज कॉल्ड समथींग कॉल्ड एज मॅन्युपुलेशन म्हणजे हांव थियोलॉजी हे भाशेन गुणायता आनी हे भाशेन गुंडाला सांगता की म्हजें पातोक सारकें कोण पातोक मुट्टो पातकी म्हाका पातकी म्हणाका तूं मुटा तूं पातकी पूण हांव कोत्तें सारकें ताका लागून चिंतचें एम आय युजींग थियोलॉजी to justify my sin आणि हे सगळें चलता आज पातोक सगळीं जस्टिफाय कोताय पूण देवान पातोक जस्टिफाय केलें ना म्हूण जेजूनय पातोक जस्टिफाय केलें ना आयज मनीस व्हरतो जाल देखून मनीस इतलो आमकां म्हत्वाचो जाल देखून आज आमी सांतां काण भायर उडयले आज कोणा पळयता आज एक कातोलकांचार सांतांचें जिवीत खबर आसपना आमकां कित्याक आमी सांत दवरलो नाय नव्यो इगोर्ज्यो बांदतात ते पळयता आमी थिंगा आमी सांत चड गायनाय सांत चड घालपा न्हू म्हणटाय आमी एक्चुली आमी सांतांचें जिवीत वाचूंक जाय नियाळूंक जाय दर एक दिसा सांत एक सांत गेली जाल्यार आमी कितली म्हूण शेगुणी जातलीं क्रिस्ताच्या पण आमी सांत वाचूंक सोदनाय हो तिसरो पॉयंट गेलो आमी सांतांचें वाचूंक सोदनाय ताका लागून आयज आमी सगळे मनीस सेलेब्रिटी आहाय ते जावं ते क्रिकेटर जावं ते फिल्म स्टार जावं ते बिझनसमॅन जावं इवन पॉलिटिशियन जावं ते व्हड जाताय आमकां ते पातोक कोताय आमकांय करूं जाय पातोक आनी आमगे पोतपोतून तेम करूं जाता मुज्यान करूं जायना आमी तेंक पळयतात जावं आमगे धर्मांतू जाय तीं जावं आमगे धर्मांतू न्हू जाय तीं तेम पातोक केलें न्हू म्हाकाय पातोक करूं दी हांवूय पातोक कोतां पूण आमगे सांत भोगतान पातोक करिना ताका लागून आमी सांत भोगतांगे देख घेवपा तुम पातोक केलें ना आमी तुमगे देख नाका दीस इज वॉट आनी आमी जस्टिफाय कोता आज लोकांगे घर वच व्हड सिंगरांगे पोस्टर आसतले व्हड फिल्म स्टारांगे पानेल आसतलीं आनी कितें आसतलें सेयींग आसतलें पूण सांतांगे खूंय आहा सांतांगे कांय ना आदी आल्तरा देव आसलेले ते काळी जाले तेंचे तकलो मेळ्ळा तेंचे हात मोळा तेंचे पांय मोळा आल्तारू काळ पळा गरोम मांडोला आम उडयलां बिकॉज वी बिलीव सेंट्स आर अ डिस्ट्रॅक्शन नो सेंट्स आर नेवर अ डिस्ट्रॅक्शन सेंट्स आर नेवर अ डिस्ट्रॅक्शन कित्याक सेंट्स नेवर पॉयंटेड टू देमसेल्फ एज गॉड्स दे पॉयंटेड टू जीजस आम तेगे सिरबीदोरां वी आर हीज सर्वंट्स हे सगळे सेलेब्रिटी आहाय ते कितें म्हणटा इफ वी आर देयर फॅन्स दे से चोय लोक म्हाका देव म्हूण मानता हांव देव हेंकां पीपल आर फॅन्स ट्रीट अस एज गॉड्स वी आर गॉड्स फॉर देम असली धोरण आयज चलता आयज आमी सांतां भायर उडयलां कित्याक सांत देवाचें न्हय मनशाचें इतलें आमगे वायटपण चलोलां प्रितीच्या बाबीन ह्यो 3 वस्तू मोतीन घेवया आयज कित्याक आमी देव नाका कित्याक आयज आमी देव शास्त्र नाका देव शास्त्रा बाबतींत आमी आयकोंक सोदता इवन वर्ड ऑफ गॉड जायते आमगे काळजा मोलोम काडटो तेंच मेल काडटो तेंच साखरे मेल काडटो तेंच आमकां प्रवादीक देवाचें उतर नाका दुसरे स्वातेर आमी आयज जस्टिफाय कोता आनी कितें मेट्टें इवन थियोलॉजी आमी उजार कोतली टू जस्टिफाय थियोलॉजी इज नॉट टू जस्टिफाय sin theology always condemns sin
आनी तिसरे स्वातीर आयज आमी सांत बांद सगळे भायर उडयले जावं इगोचान तो लोक भायर उडयले कित्याक डिस्ट्रॅक्शन म्हूण कित्याक सांत सदांच पातोक खंडेम कोताय सेंट ऑलवेज पॉयंट टू गॉड देवू नाका जाल्यार पातोक कित्याक जाय नाका जातलें आमकां देव नाका जो जो जोर चिमटा पातोक वायट तेका भायर उडयलो जाल्यार आमगे जिवितांतलो पातोक कित्याक सुट्टली प्रितीच्या बाबून चिंतात थिओलॉजी सदां एक तेन्ना आतां सदां सदां काल आयज थिओलॉजी बदलूंक सोदताय पूण ही थिओलॉजी लोकां मानता काय द चेंजींग ऑफ दीस थिओलॉजी इज palpable or relatable to the people ना लोकां मानना आनी थिओलॉजी म्हणजे वय सोद तुमचे थापलो ना उगडा आसतात हांव हें क्लॅरिफाय करता दीस थिओलॉजी इज नॉट डम्प्ड ऑन यू फ्रॉम अप दीस थिओलॉजी हॅज कम from the people. Sensus fidei, sensus fidelium, sense of the faithful. हितूंतल्यान थिओलॉजियन मेरियन डॉगमास घे जावं असम्पशन जावं इमाक्युलेट कॉन्सेप्ट घेवन लोकांनी पयलीं हें मानलें पाप साहेबान तें रिफायन कोन्न अप्रुवल दिलो जाल्यार हें चिंतचें तर आयज म्हजो आनी तुजो जबाब कितें जातलो हांव आनी तुम पेद्रू भाशेन म्हणूंक पावत सायबा म्हजे वयलो कोडसोर म्हजे बुरेतावन पयसोर कित्याक हांव पातकी ओ यो यो म्हज बारा राव सेल्फी काडटां आनी फेसबुकाचेर घातां उबे रावया ह्या वेळार आमचो बाबात उचारुया सत मानतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पितुमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित आत्मे वरवीं गरबी सांबाळलो आंकवार मुरेतान जल्मलो पोंच पेतकाल ताणें कोस सोंसले ताका उत्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मिल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची व्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणी कुडीचें जिवंतपण सासनांचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तांक भेट करूंक पिडेस्तांची मागणी तशें पोरूम संस्कार तांकां फावो तांचे सवे आपलो गोवली हुस्को दाखोवंक जेजूचे काळजा सारके ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची आमच्या संस्कारान पिडेवंताची सेवा करूंक हॉस्पिटलांनी फावो ते सवती दिवंक आनी हे वरवीं तांचे बरे तरेन इलाज करूंक देवाची कृपा तांकां मागुया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची आमच्या पिडेंत आसलेल्या भाव भयण्यांक तशें दियांक आसता तांणी आपले कोश्टान निराशी जायना जावं पूण बोरवेशान भरूंक आपलो खोश जेजूच्या कोश्टा एक करूंक आपले आनी सगल्या मनशाच्या पाताच्या फारीकपणा खातीर तशें पवित्र सोबेच्या नोसोरणे खातीर भेटूंक देवा लागीं मागुया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची हेल्थ केअर वर्कर्स डॉक्टर नर्सी आनी सगल्या पिडेवंतां खातीर वावुरतात आनी मोगान सेवा चाकरेच्या मोनान आपलो वावर करतना तांणी पिडेवंतांक जेजूच्या काकलीवंत काळजाचो उपकार जावंक देवा लागीं मागुया दयाळ बाबा
भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत दोन्ही आम्ही उचललेली मागणींतून दोन ऐकून घे नांकवार मरेची विनवणी तुझो शुभ आशीर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर घाल ह्या मागता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं बिठवणीक आमी गायन गावया C35 तुझ देण्याक फावो जालो पान 43 C35 पेज 43. Deneal famosalo Ritumenam kabilo Malchacha vagan kelo Edoi datu kaudo Magamituka Baba Diamka Jiva Udo Magamituka Baba Diamka Jiva Udo मोज्या बाबडीन मोज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर म्हणून घेवन मोगाळ बापा आमच्या रोसनारा उंडो आनी दाकांसरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी हे परी आमच्या असक कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाचें जिविताचें पोसण जावन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वय वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा सोर काळीन सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय आनी वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता Obarazo sorvespor tu Obarazo sorvespor tu Sorgani sonsar bola Tuja voi bova Sorgani sonsar bola Tuja voi bova Usorgi tu caso son Solves moracina vi Etata caso Solves moracina vi Etata caso Usorgi tu caso son
असल्या दिनवाशी काळजान बोदळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता आनी बलिदान करूंक आमी हाडल्यान ती देणी ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय आख्खे पृथ्वीचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुजे चाकरा फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या आर्स बिस्मा सिमिया आमच्या ऑस्ट्रेलियर बिस्मा आनी धर्मतांनी परगटलेलो तोच कोरो बाबार सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या जिव्या चाकरा आनी चाकोनी खातीर आमची मागणी आयकून घे तुमच्यो गरजो ह्या वेळार ओगेपणी उबारात तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांची दया कोर आमचो बावात आनी आमची भोक्ती तूं वळखताय सासनांच्या जिवियान कोऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग कोत्ता तांचे खातीर सवस्त्यान तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सौम्यान देवाचे सदांच आंकवार महिमायेक भोक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भाग्योन जुजेक तशेंच भाग्योन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे आनी ह्या तुज्या धर्मतांक आनी रोग साक्षांक आनी समेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्यान मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी पापा तुज्या म्हणयाऱ्यांच्यान सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजे सवस्काय आमकां दी सासनांचे कास्तेंतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्यांचे प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मीत जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत दिमी घालुया कोश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिनवासलो ताणें उंडो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया बापा आमी तुज्या म्हणयारी आनी तुजी पोरसां तुज्या पुता आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मनाचो पुनर्जिवनपणाचो स्वर्गात चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी सुपूर्ण बोली हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंत चाकरा आबेलाची देणी भावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो योद्न आनी तुज्या याज्ञिका मेल्की सेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानू सर पदवेदार बापाचो दूत हें बलिदान सर्गार तुज्या मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता अशें वेदी वयलीं तुज्या पुताची पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी बोर सर्वेस्परा आमच्या सगळ्या मेल्ल्यांची काकूत कर बाबा ताची मोर आसून ती आमच्या आदीन गेल्यांत आनी विसवांत आसात सगळीं आतां मेल्ल्यां पासत मागचें वदी करून पुर्गोतरींतल्या आत्म्या पासत तांकां आनी क्रिस्तांतांय मेल्ल्यां समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा पातक्यांक
तुजे उगनीत काकूचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें तूं पळोवं नाका पण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुआंव इस्तेव मातायास बार्नाबास फेलिसितास पेरपेत आगाता दुसी आग्नीस सेसील आनी अनास्तास ह्या तुज्या धर्मतांच्या आनी रोक साक्षांच्या आनी समेज तुज्या भक्तांच्या जोम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सोर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान बोदताय पवित्र कोत्ताय आनी आमकां वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडभंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ता ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुमचें तरेचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत तुझे पाटल्यान येता हांव जेजू जेजूक आमच्या काळजान शिवता गायन गावुया D40 570 D42 पेज 71
तुझीच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी वता जेजू आमच्या उड्या तुझीच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी वता जेजू आमच्या उड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसव आसता मरणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार मरणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी वता जेजू आमच्या उड्या तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी वता जेजू आमच्या उड्या मरणांतल्या दोंगरा सोड्या जेजू आमची शुभांच विचार आमचे निबोळ सुकोडी जेजू आमचे जिवीत आसली आमचे निबोळ सुकोडी जेजू आमचे जिवीत आसली तुझीच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी वता जेजू आमच्या उड्या तुझीच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी वता जेजू आमच्या उड्या प्रार्थुया देवा आमच्या बापा एका उंड्यांत आनी एके कालशीन तुवें आमकां वांटो दिला जेजू सवे आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सडवणे खातीर सफळ कोर होच जावं आमचो संतोष हें मागता आमच्या सौम्या वरवीं बसूया आमची सुमनाची कार्यावळ गेल्ल्या आयताराक आमचें धर्मदान जालां 1,00,000 रुपया कम्युनिटी सेंटरा पासत आमी सेकंड कलेक्शन केल्लें तें जालां 40,840 रुपया 45,840 रुपीज बुधवारा दीस जालां 8,600 रुपया 8,600 सगल्यांक तुमकां तुजे उदा देणगे पासत आमी दिन वाचता नाताला सोमया तुमकां उगडास आसा आदवेन कॉमेस जाता आनी मागीर क्रिसमसाच्या दिसांनी आमी कुसवार विकताले हेर वस्तू जेवणाच्यो रांदलेल्यो त्यो विकताले जावं आसात जावं सोरपातेल जावं स्ट्यू जावं आमी विकताले
तुम्ही सगळ्यांनी विंगतो घेतलो देखून आमकां खोर्च जाला ₹1,00,000 पियेदाद गामा हिणें फुडारी पार घेवन हें सगळें विंगपाचें रांदपाचें तयारी केल्ल्या पासत ताका दिनवासतां आनी ताणें हो ₹1,00,000 इगोजेक भेटयला. आयज SSVP वांगडी इगोचे भायर गांवच्या दुबळ्यां खातीर बॉक्सां घेवन आसात. गांवच्या दुबळ्यांचो उगडास करून तुमची देणगी दिवंक मागता. आतां 9:30 वाजता पयल्या कम्युनियनाचें दोबाचीक मीस आसा. सोलम मास ऑफ द फर्स्ट होली कम्युनियन 40 भुरगीं आसात तीं कम्युनियन घेतलीं. ह्या भुरग्यां पासत मागुया, तशेंच ताचे आवय बापूय फामिली पासत मागुया. आनी सगल्या कॅटेकिस्टांक शाबासकी. सोंपें न्हय तें. जाय तीं कामाक वेतात, जाय तीं कॉलेज शिंकतात, पूण तरी आसतना हाका तीं वेळ दितालीं. येवन 15 दीस ताणें भुरग्यांची तयारी केली. आयज डे ऑफ हेल्थ एपोस्टोलेट. कोण दुयेंत आसात जावं आमच्या घरांत जावं आमच्या शेजार सामाऱ्यान सोयऱ्यां दायऱ्यां मदें तांचे पासत मागुया, वळखीचीं आसात तांकां मागुया. आनी संवसाराक जाय तीं दुयेंतां आसात, भलायकी आवडेतात, पेकोवणी मागतात देवा लागीं, आमी तें मागुया. फाल्यां फेब्रुवारीचे 10 सांजे 5:15 वाजता तेच उपरांत प्रेज एंड वर्शीप आनी मागण्यांचो जमो एडोरेशन करतले. वांटो घेवंक आमी मागता. फाल्यां सोमाराक टावन ओल्ड गोवा मातेदे इन्स्टिट्यूट घडोवन हाडटा बायबल कोर्स फॉर 1 month. दॅट इज फ्रॉम टुमॉरो 10th February to 10th March. एक म्हयनो आख्खो मंडे टू सॅटर्डे सकाळीं 9 ते 4:30 पर्यंत. फ्रॉम मॉर्निंग 9 to evening 4. तुमी वांटो घेवंक आमी मागता. हो कोर्स इंग्लिशींतल्यान जातलो. ऑटशेल कपिलान लुर्दीस सायबणीची नवेनां सुरू आसात. तेस आनी मीस सांजे 5:30 वाजता. मंगळारा दीस फेब्रुवारीचे 11 परब इगोर्जेन त्या दिसा सकाळीं मिसां 6:30 आनी 7:30. ऑटशेल कपेलान दोबाचीक फेस्ताचे मीस 5 वाजता. 4:30 पुरसांव काडून वय ऑटशेल जंक्शन आमी पुरसांव काडून वेतले. तुमी हांगा इगोचे लागीं 4 वाजता येवचें. बस सुंटेली 4 वाजता. रातीक 8 वाजता उल्हास तारीचो तियात्र आसा. कोण न्हय कोणाचो फ्री तियात्र आसलो. सगलीं वांटो घेवया. शुक्रारा दीस February 14 सिनियर्स घडोवन हाडटात व्हॅलेंटायन नायट. डान्स अँड डायन सांजे 6:30 वाजता सुरू जातलो. उपकार करून सगल्यांनी वांटो घेवचो. हो प्रोग्राम लिटल फील्ड जातलो. टिकेटी घेवन उलो मारता. बँड आसा सावंड ऑफ म्युजीक. शुक्रारा दीस सांजे 6 वाजता मीस आसचें ना, तशेंच एडोरेशन आसचें ना. सिनियर्स हांचे कार्यावळींत वांटो घेयात. हांव म्हजे लागीं तुमकां मागूंक लागता. प्लीज प्रे फॉर मी. कित्याक आयज सांजे तावन ते सॅटर्डे सकाळीं पर्यंत हांव रेतिराक आसतलो. ओल्ड गोवा रेतिराक वता. जाय ते पाद्री थंय येतले आनी जाय ते पाद्री येवचे आसात. आमी बराबर रेतीर करतले. हांव म्हाका आनी ह्या पाद्रींकूय तुमी मागण्यांत दवरचें. February 16 फुडल्या आयतारा होली चायल्डहूड डे. गोजेवन भुरग्यां पासत आमचो तेंको दिवया. पाप साहेबाचें खातें हो वावर पळयता. नायट ऑफ एप्रिसिएशन. तुमी सगळीं येयलीं देखून तुमकां दिनवास आनी शाबासकी. जायत्यांनी आपलो सहकार आदार दिलो. हे भाशेन एकवटान सब बोगेलीपणान आमी वावरुया आनी फिरगोत जिवार सांबाळुया. सगळे फिरगोचीचे गवळी तुमकां देव बरें करूं म्हणटात. आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करून सांतिस्म वयताले 6:30. पॅरीश यूथ 8. 9:15 वाजता कॅटेकिस्ट आनी माशेल्या दोले मोरोड 5:30 वाजता. एल्कॉलिक अनोनिमस जमात 10:30 ते 12 पर्यंत. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सव्यांसो. तुमचे सव्यास सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांती रावत. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाची गायन आमी गावुया. खुशाल काळजां F12 9 आनी 1. F12 पेज 91. मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांयचे नामी वाडून गेला उलो सोरो.
Shalkai Binwas Kayo Deva Mudira Kriya Kakusha Kata Deva Shakti Bar Surun Kana